किती वाजता पहाटे? 5 वाजता. तो ऑपोजिट दिशेने जात होता? नाही इथनं येणार आहे. नाही, तो कारवाला. कारला इथनं जाणार आहे. हां. जास्त लागलाय? हां कारला जास्त लागलं. जखमी आहे? मीच पोलीसवाल्यांना फोन करून ॲम्ब्युलन्सला फोन करून ह्यांना पाठवले हो. हॉस्पिटलला. तुम्ही कुठून आला होता? मी कर्नाटकमध्ये. कर्नाटक. कुठे जात होता? ते कुंडे. कारखान्या फुडल्या वटेन जे हायवे आसा त्या हायवेचेर आज सकाळी 5 सुमार दारबंदोडी वचपी एका कारीचो धक्को रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक बसलो. तितून 4 गोरवां जाग्यारूच मेली, तर कारीचो धक्को नंतर वचून फुडल्यान येवपी एका टँकरीक बसलो. दोन्ही गाडयांचे मोठे नुकसान जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्या कारणान एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसा. कांय दिसा पयलीं अशेंच कितलेशेच गोरवांक ह्या रस्त्यार मरपाचे प्रकारूय वाडलेले आसा. घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर फोंडेच्या पुलिसांनी वचून अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा आनी सद्याक जो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड आशिल्ल्या ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरांत धाडलेलो आसा. फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करीत आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.